काणयेचें नांव च्या, कॉफी आनी चीज केक. बरयणार स्टॅन आगेरा मुल्की. वाचन नवीन पेरेरा सुरतकल. च्या, कॉफी आनी चीज केक. दिसाळें विंचूंक दार उक्तें करतना वॉकिंगाक भायर सरल्या शेजारच्या हेन्रीन ताका बरो दीस मागलो. हेन्री ताचो बरो इश्ट आनी गरजे एकांताक पावचो शेजारी. मार्सेलान दिसाळें विंचलें. दार धांपून तो किचना लागीं आयलो. ताणें भितर तिळ्ळें. स्टोवा लागीं उबे आसच्या कॅथरीनाक घोवाचें येणें कळीत जालें. तुजी च्या आजून तयार जावंक ना, तिणें रागान दान सापलें. आपणाचें दर्शन जाल्ल्या फरा ती रागान सडपडटा. नासमाधान उठोवन दिसता. 25 वर्सांच्या काजारी जिवितांत मोग शिकार सोडून फाटल्या थोड्या वर्सांत हांव देंवोंक लागलो. कॅथरीनाक खूश करूंक आपणें कितें करी जाय म्हणच्या सवालाक जाप मेळनासतना तो कश्टारलो. हरी एक उतराक ती दुर्सातेली, या केळकुळां करतेली. मार्सेल विरार जातलो. दिसाळें हाती घेवन तो आपलें रॉकिंग केदेल्यार बसला. मात्र आपलें कॉफयेचें मग्ग घेवन कॅथरीन किचनांतल्यान भायर आयली. च्या तयार जाल्या. तिणें सदांचे बरें तिळसिलें. कितें स्वाद आसा म्हूण तूं च्या पियेताय म्हूण हांव न्हेना. तूं तुजी कॉफी पिये आनी उगत राव, मार्सेलान ताकीद दिली. कॉफयेची मजा आनी दादोसकाय तूं नेणाय. कॅथरीन उगच रावली ना. ती च्या पिवन तुजो उस्वासांत दुर्वास येता. तिका च्या म्हळ्यार कांटाळो. बिलकूल पियेनातली. मार्सेल कॉफी पसंत करिनातलो म्हणून न्हय, तरणाटपणार आनी काजारी जिविताच्या सुरवेर ताका बरी लागताली. क्रमेण ताका कॉफयेची कोटसाण दसूंक लागली. इतलें मात्र न्हय, खरायाचें उपाद्रूप जालें. अशें ताणें आपणाकच कॉफयेंतल्यान पयस केलो. आजकाल साकरनांतल्या चायाची कोटसाण मात ताणें सोंसून व्हेल्ली. किचनांतल्यान भायर येतना आपणाच्या चायेचो ग्लास हाडल्यार तिका कितें जातें, तिका बरें मोन ना. मतींत पुरपुरोन ताणें दिसाळें मेजार दवरलें. तो उठोन किचनाक गेलो. आपणाक आज चीज केक करूंक आसा. ताका अवचितूड आसायलो. सेल्फान सोदून सुक्रालोसाची पॅकेट ताणें भायर काडली. कृतक गोडसाणेक साकरी बदला वापरची वस्त ती. ताका ल्हान मापान गोडमुताची पिडा आसा म्हणून दाक्तरान तिळसिल्ल्यान आदले फावटी दुबयतावन येतना पुतान बापाय खातीर सुक्रालोस हाडले. मार्सेलाक गोडसाण म्हळ्यार विशेश आशा. कॅथरीनान जबरदस्तीन घोवाक गोडसाणेच्या सुवर कणांतावन कातर मारली. मार्सेल कांय चिल्लार न्हय. बाजाराक गेल्यार लिपोन चॉकलेटां, आयस्क्रीम आनी बेकरींतावन गोडशी बिस्कीट या केक खातालो. ह्या पैकी चीज केक म्हळ्यार ताच्या तोंडांत तावन उदक देंवतलें. मार्सेलाक हळू डायबिटीसाची उपाद्र तर कॅथरीनाक कोलेस्ट्रॉलाची दोशी. 2 वर्सां आदीं सोरोप बरोवन एन्जिओप्लास्टाची मजत घेतिल्ली. हाचे उपरांत दाक्तराच्या सल्ला प्रमाणें कणा जेवणान ती विशेश सत्राय सांबाळटाली. ह्या स्थितींत चीज केक खावचें सवाल नातलें. 3 म्हयन्यां आदीं कृतक गोडसाणेचें सुक्रालोस घालून मार्सेलान तयार केल्ल्या चीज केकीक तिणें हात लावंक नातलो. ती चीज केक खावन वंक उदकाड्याच्या आक्रमणान आपूण कश्टारलो म्हणची खरी गजाल तो विसरोंक नातलो. सुक्रालोसान मिसलाल्लें क्लोरीन पदार्थ ताचे जिरवणेक वंभना म्हूण दाक्तरान दिल्ल्या सत्रयेची बेपर्वा करून आज परत चीज केक तयार करून खावचें धैर्य. चायेचो ग्लास हातीन घेवन फाटीं सिटींग रुमाक येताना ताचे रॉकिंग कदेलार बसून कॅथरीन दिसाळें वाचताली. ताचें कदेल आनी पत्र दोनीय तिचे स्वाधीन जाल्लें. विरारायन कांपलो मार्सेल. दोळे उरकुटावन बायलेचेर एक नदर मारून तो बेडरुमाक गेलो. चायेचो घोट घेवन तो आलमारीच्या आरशा मुखार उबो जालो. आपणाची बायल अशें कित्याक दोसता? केदोळ पर्यंत तिका सोंसचें. तिचे तोंड मुक्त जावंक ताणें एक पितुरी रचल्ली. पुणेंत आसच्या केंद्रीय रसायन प्रयोगशालांत ताणें 30 वर्सां सेवा केल्ली. निवृत्त जातच आपल्या मंगळुराक तो फाटीं आयिल्लो.
तांकां दोगां भुरगीं. मलगडो चेरको दुबयन काम करतलो आनी कुटुंबा सवें कॅनडाक वेचें येवजण ताणें घाल्लें. धाकटें चेडूं धाकटेर गोवा सांगी अमेरिकांत वस्ती करतालें. भुरगीं अप्रूप मोटव्या रजेर येवन वेतालीं. तवळ तवळ फोनार संपर्क आसुल्लो. आर्थीक दृश्टिकोनांत विशेश अनुकूल तो न्हय तरी अडचणी नातल्ली. भुरग्यांचेर हुंदोवन रावची गरजय नातल्ली. काम करतना उरयल्ले पयशे बँकान भद्र दवरले. पेन्शनांत दीस वेताले. भलायकी नियंत्रणार आसली. ताची बृहत समस्या जावन आसली ताची बायल कॅथरीन. तो काम करनासतना तांचे मदें गमानार कच्चाट जावंक नातलें. एकामेका फोव तो मान तांणी दिल्लो. पूण निवृत्त जातस मंगळुरान दिनचर्या आरंभ जातस कॅथरीनाच्या स्वभावान मात्तर बदलावण जाल्ली. मुंबयंत ल्हान व्हड जावन काजार जातस पुणेंत दीस पाशार केल्ल्या कॅथरीनाक मंगळुरान बाकीची जिणी सरचें नाका जाल्लें. तिच्या आक्षेपाची मार्सेलान बेपारवा केल्ली. पयलें शारिरीक संबंद निवून आयलो. क्रमेण मानसीक पुगासण अडसोंक लागली. हल्क शब्द आनी केळकुलांनी तांचो संबंद ग्रासिलो. तोपच्या उतरांनी मानाचो संहार जालो. ह्या बांदपासी वर्तुळांतवन मार्सेल सुटका आशिल्लो. जायतें चिंतून ताणें बायलेक मुक्ती दिवची विलेवारी केल्ली. आपले जिणयेंतवन कॅथरीनाचें निर्गमन जालें तर स्वतंत्र आनी समाधान फोव जातलें म्हूण ताका खचीत जाल्लें. बाकीच्या जिणेची विराराय आसची ना म्हूण तो सपनयल्लो. ह्या प्रायर विवाह विच्छेदन आनी वेगळाचाराचो पर्याय दिवची समर्थी ताचे थंय बिलकुल नातिल्ली. जियोच्या वर्तुळांत नांव गाणकन लोकां फुडें चिल्लार जावचें धैर्य बिलकुल नातलें. तर कॅथरीनाक कशें पयस करचें? आरशा मुखार रावल्ल्या फरा काळे गोरे जायनात फाटल्यान तो आयिल्ल्या बायलेन ताका चिडायलें. तो सवळे कातीचो. आपणाचो रंग गोरो म्हूण तिका आदीं तावन हंकार. सुक्रालोस कित्या भायर दवरलाय? तिणें विचार केलो. चीज केक करूंक चिंतलां हांवें. ताची मोटवी जाप. ओ, म्हाका पसंद नातलें काण रांदचें म्हळ्यार तुका विशेश मजा. ती पुरपुरली. आदले फावटी चीज केक खावन भलायकी बिगडल्ली भोवशा तूं विसरालाय. डाक्टरान तुका सुक्रालोस खावंक नजो म्हूण सांगलें उडास ना? म्हजी खुशी. तो खाली ग्लास घेवन गुवलो. दुकराक आसता सो. ती सणसडली. निवृत्त जातस पिरकी जाला. हाचे सांगाता कुसोंक म्हाकाय हळ्ळे काण घालां. जेवणा मेजार तांचे मदें कितेंय आत्मीय संवाद जालो ना. रेस्टॉरंटांत एका मेजार दोगां अपरिचितां बसोवन आपआपलें काण घेवचें बरी तांणी नाश्तो ग्रासिलो. स्वभावांत परकीपण आयलेवार रुकाट जाल्लें. हाका जिणी म्हणटात. केदळ पर्यंत सोंसून रावचें. सोंसणिकायेची सरी निसरून आयिल्ली. कॅथरीन आपलें रांदपाचें काम 10 वरां पर्यंत चालू दवरतली. तवळ पर्यंत बांदपासनाच्या सुसज्जीत व्यायामशार हॉलांत ती मेतेर जाताली. हो वेळ मार्सेलान आपल्या फायद्याक गळसिलो. गॅसावन हून केलें. बिस्किटाचो पिठो करून लोणयेन भरशिलो. हाचो एक वांटो केक टिन्नान शिंपडावन फ्रिजरान दवरलें. तांतीं, क्रीम, चीज, लिंबो, ऑरेंज, सुक्रालोज आनी वेनिलाचें मिश्रण तयार केलें. हें मिश्रण केक टन्नांत भरून ओव्हनांत शिजयलें. 1.5 वरां उपरांत केक टिन्न भायर काडून बाकीचो लोणयेन भरशिल्लो बिस्किटे पिठो केकीच्या कोनशाक शिंपडायलो. देखतना ताच्या तोंडांतावन उदक आयलें. केकीचें टिन्न फ्रिजान दवरून तो भायर आयलो. आज बाजाराक वचोंक ना? व्यायाम करून आयिल्ल्या बायलेन विचारलें. कित्याक? ताणें फाटीं सवाल केलें. सुपर मार्केटींतवन वस्तू जाय आसल्यो. सांगातास मेडिकल स्टोरांतवन गुळयो. तिणें आपली लिस्ट बरोवन दिली. खर्चाक मनशाक दिसपट्ट्यो कितें वांटो जाय तें तुजे लागीं शिका जाय. बायलेची पट्टी आयकतना तो सडावत विरार जातलो.
आपणा खातीर करची तेन्ना ताका परवा नातल्ली. म्हजी वखदां हाडची म्हळ्यार तुका सुरात, पिट्टाशी जात. म्हजे दोळे गैरे जाल्यात. दोळ्यांचे नंबर बदलूंक अपॉयंट कर म्हूण तुका सांगून पुरो जालें. तिचो राग उसमोडलो. भोवशा हांव मोरोंक तूं राखून आसाय. निजाय की हिका कशें कळिता पूण ती मोरोंक राखून आसा म्हणून. तिणें मोरोंक आपणे शिरीगुंडी रचल्या म्हणून तिका खबर ना. शेजारच्या हेंद्री सवें तो बाजाराक गेलो. मासली मलायली. सुपर मार्केटींतावन सामान हाडलो. बायलेन दिल्ल्या रिश्टींत कापये पिठो ना तरी ताणें उडासान एक बोतल कापये पिठो घेतलो. मेडिकल शॉपाक तो गेलो ना. फाल्यां ती वाचून उरल्यार गुळयो हाडयत म्हणून चिंतलें. हेंद्री पाटी गेटी लागीं पावतना मार्सेलान उलो दिलो. सांजेर 7 वरांचेर घरा येताय गी. कितें विशेश? हेनरीक समजलें ना. ब्रेजिलाचें फुटबॉल मॅच आसा. थ्रिल्लींग आसतलें. मार्सेलान जाप दिली. सांगाता 1-2 ड्रिंक्स मारया. हेनरीन तकली हालयली. घरा पावल्ल्या मार्सेलान कापये पिट्याची बोतल आपल्या आलमारेंत लिपयली. आपणाच्यो गुळयो कित्याक हाडूंक नात म्हूण बायलेन तसो विचार केलो. जायते अणकाणे आशार पाशार जाले. हातीं कॅश उणें पडलें. फाल्यां कंडीत हाडटा म्हूण ताणें बसयलें. बाजाराक वचून आयल्यार ताका घामाचो चिकोल काडूंक न्हांवची संवय. ताणें न्हांवन येताना बायलेन जेवण तिरसिल्लें. तो दुरसालो ना. जेवणा उपरांत ताणें दिसाळें वाचलें. वाचतना जेम आयली. भितर वचून न्हिदलो. उठतना वरां 4:30 जाल्लीं. कॅथरीन आपली कॉफी पिवून हेनरीच्या पत्नी संगी पार्काक वेची तयाराय करताली. तो आपली च्या खुद्द तयार करून पियेलो. गोरसाणेक गुप्ती इल्लीशी साकर घालूंक विसरलो ना. सांजेचें सदां वॉकिंग करची कॅथरीन पाटयो कुण्यार 1.5 वर घेताली. ती दार धांपून भायर गेल्ल्या फरा मार्सेल अचानक चुरूक जालो. दाराक कीळ घालून तो आपल्या आलमारी लागीं धांवन आयलो. सकयल्या शेल्फान ताणें सोदून एक कोंडो भायर काडलो. ताणें उक्तें करून दिश्ट घाली. रंगनातले बारीक क्रिस्टला सारके कण. रसायनांत ताची माहेत अगणीत. निवृत्त जावच्या आदीं आपणें काम करच्या प्रयोगशालांतावन नाणयेच्या नितळायक आनी कुजदांत प्रत्येक जाग्यांनी एकठांय जावचो तेलाचो चिकोल काडूंक ताणें हें रसायन हाडल्लें. ऑक्झालिक ॲसीड. हें ॲसीड थोड्या रांदयेंत आनी प्रत्येक जावन जायते नुस्त्याच्या पाल्यांनी मिसलो नासता. ल्हान मापाचें सेवान बादा काडिना. पूण केंद्रीकृत ऑक्झालिक ॲसिडाचो वांटो पोटाक गेलो तर आपाय कचीत. तो शीदा किचनाक आयलो. कॅथरिनान उपयोग करची कॉफी बोतल ताणें उक्तें गेली. रसायनाचे कण कॉफी पिट्यान बरशिले. हाचो परिणाम फाल्यां प्रतिफलन जातलो. कॅथरीन उण्यार उणें सकाळीं 2 फावटी कॉफी पियेता. ह्या विकाळ कणाचे सेवान जीव काडूंक पावता. सेवान जाल्ले थोड्या वेळा उपरांत जिवांत अस्कतकाय बरोवन येता. तोंड, नाक, कान, दोळे आनी गळ्यांत उलोप सरता. उस्वास कश्टांचो जाता. रगत आनी वारें आशार पाशार करच्यो नळयो कुसकताना मरण निश्चित. उपरांत कॅथरिनाच्या विरारायांनी दोशीतावन आपूण स्वतंत्र. ताणें कॉफयेची बोतल पाटी शेल्फान दवरली. रसायनाचो कालीकोंडो कचऱ्याक उडयलो. ताणें हात धुले. आतां ताणें फ्रीज उक्तें केलो. आपली चीज केक भायर काडली. एक वांटो कुडकेक ताणें हळू केलो. सुक्रालोस मिश्रीत केक केल्यार वंकूत कडेन संभव आनी ताका कठीण म्हूण तो बिलकूल जाणा. ताका असो खरो अनुभव आसुल्लो. ताणें वेळाचें निरीक्षण केलें. सर ताच्या प्लॅना प्रमाणें घडतलें म्हूण ताका निगंट जाल्लें. थोड्या क्षणांनी ताची भलायकी बिगडटली आनी हेनरीच्या मजतेन आपूण आस्पत्रेक भरती जातलो. घरा भितर कॅथरीन एकसुरी जातली. सकाळीं कॉफी पियेतच तिची भलायकी कुरवातना तिका चिकित्सेक व्हरूंक आपूण आसचो ना. बरो जावन आस्पत्रेंतून पाटी येतना तिची निर्जीव कूड पडून आसतली.
आयिल्ल्या परा आपणे तिची विकाळ कॉफयेची बोतल कचऱ्याक उडोवन नवी बोतलो शेल्पान दवरी जाय. पुलीस विचारण जालें तर आपणाचेर कोणायकी दुबाव करूंक जावचें ना. हेन्रीन आपणाक आस्पत्रेक व्हेल्लें आनी रातभर आपूण चिकित्सार आसुल्लो म्हणचें सत कोणायकी पुसून काडूंक जायना. खाणा सेवनांत गडबड जावन घोव सिरियस जालो आनी चिकित्सा करूंक कोणूय नातिल्ल्यान बायल अंतरली म्हूण लोक उलयतलो. मोडें पळोवन आनी उपरांत मातयेक पायतना आपणें कशें रडा जाय म्हूण मार्सेलान रिहर्सल केलें. वॉकिंगाक गेल्ली कॅथरीन पाटी येता पर्यंत तो समा आसुल्लो. पूण फुटबॉल मॅच पळोवंक आयिल्लो हेन्री बसला मात्र. मार्सेलाच्या भलायकेंत बदलावण जाली. पयलें वोंकू, उपरांत उदकाडे. कॅथरीन निजायकी भियेली. तानेक म्हूण पियेल्लें उदक तो 5 मिनटां भितर ओंकलो. अर्द्यास वरान तो निशक्त जावन उठोवन चलोवंक त्रास जाले. आपल्या पितुरे प्रमाणें ताणें हेन्रीची मजत घेतली. कॅथरीन संगात येवंक तयार जाली. तिका देगणोमान घरांत बसयलें. लागशिल्ल्या नर्सिंग होमांत मार्सेलाक भरती करून हेन्री आपल्या घरा पाटी गेलो. चिकित्से खातीर नर्सिंग होमांत ग्लुकोजाचेर बेड्डां न्हिदून आसच्या मार्सेलाक रातीं बेगीन न्हीद आयली ना. एकसुरपणांत व्यक्त कावजेणी. कॅथरीन मेली तर असलेत कावजेणेंत आपले मुखले दीस पसार करी जाय. तो घाबरलो. न्हीद आयिल्ल्या उपरांत नानान ती सपनां. कॅथरीन सरल्या आनी आपणाक पुलिसांनी कैद केला म्हणची भितुरां. सकाळ जातना तो उडोवन पडलो. प्रथम जावन तो कॅथरीनाचें तोंड पळोवन उलोवंक आशिल्लो. कॅथरीन जीव आसा या विकाळ कॉफी पिवन येदोळत मेल्या. बायलेक लगड काडूंक प्लॅन केल्लो खंयच्या कस्ताचो कस आपी आपूण. दया दक्षिण दोळ्यांत रगत नातलो धारूण कुनिगार. असले अंत्य दिवंक आपूण तिचे लागीं काजार जाल्लो. देवाचें बेसुमेत आयलें ना. तो नर्वस जालो. काजार जाल्ले सुरवेर उपरांत भुरग्यां सांगी भुरग्यांच्या काजारांत तो निवृत्ते पर्यंत पाशार केल्ल्यो संतोषभरीत घडयो लारां परी ताच्या मेंदवा सागोरात आपटोंक लागल्यो. खामचे हाती ताणें रिसिवर उखलून ऑपरेटराक आपल्या घरा फोन करूंक ताकीद दिली. जायते वेळ कांपीण वाजल्यारी कॅथरीनाची प्रतिक्रिया नातिल्ली पळोवन ताचें काळीज मुयेलें. चवथ्या प्रयत्नांत तेवशिल्ल्यान रिसिवर उखललो आवाज जालो. हॅलो, गुड मॉर्निंग. तो उसमोडलो. खंयसर गेल्लें तूं? हांवें कितलेशें प्रयत्न केलें. गुड मॉर्निंग. तूं गी हांव कागसाक गेल्लीं. ती आसली. कशें आसाय तूं? ताच्या थाळ्यांत आकान निशेतालो. म्हजी खबर सोडू, हांव हुशार आसां. कॅथरीन मायपासान म्हणाली. तूं कसो आसाय? तूं नासतना म्हाका न्हीद पडली ना. कठीण उपगोण भोगता. वोंकूत कडेन रावलां. अस्कतकाय आसा पूण आस्पत्रेन रावंक म्हाका नाका. कांटाळो आयला. तो सत उलयलो. तूं कॉफी पियेली? नाश्तो जालो? नाश्तो जालो, तिणें जाप दिली. पूण आज हांव कॉफी पियेली ना. तुजो म्हाका इतलो उडास आयलो की च्या पिवंक मन जालें. हांव 2 पावटी च्या पियेली. तिणें विकाळ कॉफी घेवंक ना देवान राखलें. निजायकी उमाळ्यान मार्सेलाचो आवस कांपलो. तर हांव पाटी घरा येता पर्यंत तूं कॉफी पियेनाका. तूं जाय तितली च्या पिये आनी हांव हांगासर तुज्या उडासान कॉफी पियेतां. आयडिया बरी आसा. तिणें सहकार दिलो. प्रॉमिस. तांचे मदें लांब पुष्कळ गजाली सुलोवन गेल्यो. तिणें आस्पत्रेक येता म्हणटना ताणें नाका म्हूण तिलसिलें. आपणाच्या कोटेकर्नेक तिची सेवा फावो न्हय म्हूण ताका खचीत जाल्लें. बैलेच्या मोगान तो आज जायतीं वर्सां उपरांत कॉफी हाडून पियेलो आनी ताका विशेश दादूसकाय भोगली. पश्चातापान काळीज फुमार जाल्लें. जिणीभर आपणाचो मनोभाव स्वकेंद्रीय जावन बायलेची पर्वा करच्यांत तवळ तवळ चलवना म्हूण ताचें चिंतीत सुरसुरलें. आपणे चिंची रीत आनी स्वभाव बदली जाय. तिची जतन घेवच्यांत बेपारवो करूंक नजो. कॅथरीनाच्या गरजांक पावा जाय. तिचें वक्ल बदलूंचें अवश्य.
वखदां हटच्यांत गळाय करूंक नजो. तिका कितें पसंद आनी नापसंद तें आपणें गिन्यानान दवरी जाय. मंगळुरान तिणें बगचे बांदपास पयस करूंक थोडो तेंप तिचे सवें मुंबय वचून रावूंक जाय. साध्य तर तिका घेवन दुबय या अमेरिकाची भेट करी जाय. भुरग्यांचें कुटुंब पळोवन आत्मतृप्ती लाभतली. कॅथरीनान तर आपणाच्या जिणेक अर्थ ना. एक राती नर्सिंग होमान बेड्डार एक सुरो न्हिदोवन ताच्या तकलेची जनेलां उक्तीं जाल्लीं. सर्व प्रास पयलें घरा गेल्ल्या फरा आपणे कॉफयेची बोतल बदली जाय. तांचे मोगाच्या उमाळ्यांचें पुनर्जनन जाल्लें. सांजेर 4 वरांचेर ताका वसोंक परवडगी मेळटा पर्यंत ती जायते फावटी फोनार उलयली. दनपारां आयिल्लो हेन्री सांज पर्यंत रावलो. नर्सिंग होमाचें बिल फारीक करन बरयल्लें वखदां घेवन हेन्री सवें घरची वाट धरली. ताका पावोवन हेन्री आपले घरा चलतना मार्सेलान ताचो उपकार बावडलो. मार्सेलाचें दर्शन जाल्ल्या फरा कॅथरीनाक जाल्लो संतोश वर्णूंक असाध्य. दार धांपल्ल्या फरा तिणें मार्सेलाक आरोवन वेंगेन घेतलें. सुमार 5 मिनटां भर ती गोपांत रावली. ती वेंग मेकळी जावची नाका म्हूण बगलें मार्सेलाक. फकत एक रात, एक दीस अलग रावन तांचे मोगाची धाड्ड दार पाजरली. एकसूरपणाच्या भिरांतेचो दाग लागतना एकामेकाच्या संगाताची गरज जब्बर जाली. एका दिसा भितर तूं जायतो नित्राणी जालाय, तिणें कंत सारली. कितेंय जावं, आतां पाटी आयलाय. तुजी फावो ती जतन घेवची जबाबदारी म्हजी. म्हाका माफ कर डियर. हांवें म्हज्या उतरांनी आनी स्वभावांत हांवें तुका जायतें दुखयलां. ह्या फुडें हांव दुरसोण्याक इडें दिवची ना. माफ हांवें मागा जाय. मार्सेलाक कॉफी पिठेच्या बतलेंत आपणें वीक गेल्लो विशय सांगया म्हूण बगलें, पूण सांगोंक उतरां निकळ्ळीं नात. विकाळ कॉफी पिठो उडोवन नवी बोतल केदाळा शेल्पान दवरची, हें काम दुबावाक इडें दिनासतना त्वरीत तिरसी जाय. तुका हांवें एक इनाम तयार केलां. ती कुजनाक गेली. पाटी येतना तिचे हातीं बशयेंत रंगाळ चीज केक सोंपताली. चीज केक अजापलो मार्सेल. तुका आस्पत्रेतून पाटी येतना कशें खूश करचें म्हूण चिंतना क्रेक ही आयडिया मतीक आयली. ती ताचे बगलेक बसली. तुका चीज केक करचें विधान सारकें कळीत ना म्हूण हांव जाणा. तुजी उरली केक हांवें कचऱ्याक उडयली. हांवें तयार केल्ले केकीची रूच कशी आसा पळय. सुक्रालोज घालूंक नाय मू? मार्सेल आसलो. सुकोनय सुक्रालोज वापरची ना. तिणें कुलेरांत केकीचो कुडको गोवाक कावयलो. गोडसाणेक हांवें साकर घाल्या. तुजें डायबिटीस नियंत्रणार आसा जाल्ल्यान अप्रूप इल्लीशी साकर केल्यार बादाक ना. मोवाळ रोसाळ गोडसाण तोंडान करगतना ताणें आशेन चडीत केली. इतली स्वादिश्ट चीज केक हांवें म्हज्या जिणेंत येदोळ खावंक ना. मार्सेलान मिटयो मारल्यो. तूं काय नाय? म्हज्या भलायकेक चीज वंबना. तिणें आनी एक कुडको गोवाच्या तोंडान चेपलो. हाका आयरिश चीज केक म्हणटात. ही केक तयार करतना रेसिपीक सारी जावन हांवें कॉफी पिठो वापरला. तुजो आक्षेप ना म्हूण बरो वचता. केक इतली रुचीक जावंक कारण भौशा कॉफीच कोण ना.